खुशालकाय थोडा कितलं समाधान मेळटा आसा मोतीचे जाय त्याला समाधान जेजू दिता आसा वेळा जाय त्याला मोतीचे समाधान जेजू दिता आसा वेळा कितल्या एवढा मागताच किती एक समाधान कोणी हात लायला अनुभव जळान दुखा गळटले हे करंट पास जाल्ल्या बरी जातले इवन हांगा शिरशीर येतले कितलो असलो अनुभव जाला राईट हात नेट्ट वयर बारा जायत्या लोकांक अनुभव जाला नेट्ट वयर बारा नेट 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 एपडी हात हालाया अर्ध्याच्या अर्ध्या लोकांक जेजून आपडल्या सकाळच्या ताका अर्घा दिया थाळया पेटया स्तुती करया जोरान 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 हालेलुया हालेलुया एकल्याक हांगा येता आसतना चलोंक जायनातले तुका बट ह्या वेळार तुज्या पांयांक जेजून सकाळ न्ही आज आज स्तुती करता आसतना तुज्या पांयांक जेजून सकत लाभयला इवन तुका जर चलोंक जाता म्हण तूं भोगता इवन तुज्या पांयांक बळ आयला इवन तूं उबें रावलो इतलो वेळ जाता तूं कांयच भोगूंक ना अशें कोणा अनुभव जालो तो रायट हात वयर बार एकला कोणाकी सोम्यान हांवें स्पर्श केला कोणा हांगा येतना चलोंक जातालें गे आतां ओके सगळी यस ताळयो पेटोवन आमी जेजूक अर्घा दिवया हालेलुया 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 आज तो 3 हप्त्यांनी तुज्या पांयाची खंयची सर्जरी म्हूण डॉक्टरान म्हळा बट ह्या वेळार तूं दोळांत दुखा माळू मागून आसलें आज हांव 3ऱ्या हप्त्यान म्हणल्यार आणखी 3 हप्ते आसा बट ह्या वेळार तुज्या मोती वत्ती समाधान भोगते आसा जेजून म्हाका आपडला मुकल्या दिसांनी तसो जेजू म्हाका घटाय दितलो ही सर्जरी पण कॅन्सल करतलो म्हणलो ही व्हड विस्वास म्हळ्यार नी रिप्लेस फ्रो ह्या पांयाचे खंयचे समस्येंत ऑपरेशन आसा म्हण डॉक्टरान म्हणलें आज हांव 3 हप्त्या मागीर कोणाक ते कोणा अशें एकल्याक जेजून स्पर्श केला कोणा एकल्याक जेजून स्पर्श केला कित्याक म्हळ्यार ह्या समस्येंत हांव जेजून ताका सुटका लाभयला इवन जेजू त्या गुणगरचे सकत जेजूचे सकत अशें तुका भोगला जाल्यार तुजो रायट हात वयर बार आनी सम्या रायट नीट वयर बार नीट कोणाचो कोणाशें जाल्यार 3 हप्त्यांनी गे यस खंयच्या पांयाचे गे आं दंपराचे 3 हप्त्यांनी ऑपरेशन म्हणलें डॉक्टरान प्रेज द लॉर्ड ताळयो पेटोवन जेजूक आमी अर्घा दिवया हालेलुया हालेलुया सगळे बशान हालेलुया कशें आसात कशें आसात कशें आसात हालेलुया आज कितली जाणां नवी आयिल्ली हात वयर बरोबर प्रेज द लॉर्ड तुमकां जोरान ताळयो पेटोवन आमी देवा अर्घा दिवया कित्याक म्हळ्यार तुमकां स्वागत जावन आसा आयच्या दुसऱ्या रितीरे हालेलुया 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 आवडली शिकून दिवंक वचना अर्दे वर मात्र म्हजे लागीं आसचें त्या खातीर म्हज्या मोगाचें अर्दे वरांत आमी परतून एक पटी देवाच्या सामर्थ्या विशयांत आमी अनुभव करया हालेलुया हांगा म्हणटा गे देवाचे उतार हांव केदाळ रे चड जावन देवाच्या उतरा वयरच हांवें परतून परतून नियाळ करचो जावन आसा काल दनपरां मिसाच्या वेळार ह्या जगान भोव अपूर्व जायती प्रॉमिस सांगले बरोवन घेतल्यात गे बरोवन घेतल्यात गे ना कितले लोक आज बायबल हाडला हात वयर बरो पळय हात न्ही बायबल वयर बरा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खंय रितीर घेता तुमचो धाकटो जो न्ही व्हडलो जो न्ही बायबल घेवन ये हालेलुया हालेलुया एक संवय करा बायबल वाचची बायबल हातान धरची बायबलाचो मोग करचो एक संवय करूंक जाय हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू
पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत फर्स्ट पीटर चॅप्टर 2 वर्स 9 पळया 2 वर्स 9 फर्स्ट पीटर चॅप्टर 2 वर्स 9 पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 22 ओळी 9 ओळी पळया आम्ही इकडे वाचया. पण तुम्ही विंचून काढलेली पर्जा पण तुम्ही विंचून काढलेली म्हटलं म्हणा पण तुम्ही विंचून काढलेली पर्जा रायाळ याजक वर्ग आणि पवित्र राष्ट्र परतून म्हणूया परतून पळया परतून वाचया. पण तुम्ही विंचून काढलेली पर्जा रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र एक पवित्र परतून म्हणूया परतून वाचया. पण तुम्ही विंचून काढलेली पर्जा कोण विंचून काढलेली पर्जा वैगे आणि एक रायाळ याजक वर्ग हालेलुया. दोन उतराचेर आज आम्ही नियाळ करूया आमच्या मगाच्या. हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार आमकां जण एकल्यान देवान विसरून काडला खंडीत आमकां कळीत आसा. वया ना आता पळय उत्पत्ती पुस्तकांत आमी एक घडया जेनेसिस चॅप्टर उत्पत्ती पुस्तक 21 ओळी 3 पळया ओळी 21 ओळी 3 आमकां म्हणटा की देवान म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवान कितें म्हणलें स्टार्टिंगार उजवाड जालो गी हालेलुया. हांव व्हडली शर्मावन दिना ओन्ली बायबल वर्ड्स तें तुमकां परतून कळीत करता आसा. हालेलुया. आज एक देवाचें उतर आमच्या जिवितांत रिगोन आसलें वय जाल्यार एकच देवाच्या उतरान कितली अद्भुत अचपा तुज्याच घरांत तुवें अनुभव करयात. हालेलुया. म्हज्या मगाच्यान लास्ट सुमार म्हयन्या पयलें हांव बिरुंडा म्हणल्या एका इगर्जेंत पॅरिशान म्हणजे व्हडले आउटरीच सुमार 3000-4000 लोक त्या सुवातार आसलो. आनी एक भयण देनपार जेवणाच्या वेळार येवन म्हणा लागली ब्रदर म्हज्या जिवितांत घडल्लें एक अचाप हांव तुज्या मुखार दवरूंक आशेता. आमी ते विलेज बिरुंडा म्हणला त्या सावंतवाडी त्या सुवातेर एक विलेज आनी जायते लोक हे मागणें पळोवन आसा. आनी भयण म्हणा लागली फाटल्या 7 म्हयन्यांत हांव कंटिन्यू मागणें पळोवन आसा. हांव आनी म्हजो घोव आसा म्हजी भुरगीं पुराय भायल्या गांवांत आसात. आमी व्हडली ग्रेस्त कुटुंबां न्हय आमी सिंपल हांगा विलेजींत हांगा रावते आसा. आमकां रातच्या वेळार खंयची फॅसिलिटी ना जायते प्रॉब्लम्स आसा हॉस्पिटलां वचूंक आनी जायते आमी विलेजींत आसता कारण जायते समस्या आसा आमकां जायते हांगा ट्रॅवल करून वचूंक कश्ट मारता. अशें आसतना एका राती सुमार 11 वरार म्हज्या घोवाक कितें जालें एकच पटी तो दड्ड करून सकयल पडलो आनी उत्सामोळ जावंक सुरू जालो आनी चिंतलें कितें जाता आमकां कळीत ना. हांव एकलीच आसली आनी इतलो शिरादरीचो पावस पडटा आसा की जुनाचो म्हयनो तो कितें करचें कांयच कळना कोणाक आपोवंक जायना मोबायल लागना नेटवर्क ना. असल्या संदर्भ वेळा सदांच मागणें आयकतले आपूण देवाचे उतार हर एक घडी म्हजे जिबेर आसले देवाच्या उतरांत बळवंत जावन आसली. हांवें इतलेंच म्हणलें देवा तुवें उजवाड जावं म्हणलो तो उजवाड जालो. आज हांव म्हज्या घोवाच्या तकलेर हात धरून मागता म्हजो घोव गूण जावं दी. म्हजो घोव जाता गे जालो. हालेलुया. कित्याक म्हण आमचो इल्ले भावार्था वयर म्हज्या मोगाचें न्हू हांव आज इल्लें सांगूं आशिता आमचो भावार्थ खंय आसा कितें आसा कशें आसा. हालेलुया. देवान सगळी पृथ्वी रचली आनी सगळी कोणाच्या हातान दिली तें गुर्तुना. देवान पृथ्वी जानवरां इवन रूख झाडां सगळे देवान रचले कोणाच्या हातान अधिकार करून दिला कोणाच्या हातांत तर मनशा पदवी आसा गे खंयची पदवी. हालेलुया. मनशा पदवी आसा गे देवान मनशाच्या पदवी दिला गे. जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 10 हांवें हर एक घडी मनशा एकच उतार जावन आसा कित्याक आज हांवें तुका पावर एंड अथॉरिटी दिला. एक घडी वाचया आमी जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 10 भोव अपुरबायचे उतार पळया. हुमटूक आनी मोडूंक नाश करूंक आनी विबाड करूंक नव्यान बांदून हाडून बिल्ड करूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर तुज्या घराचेर मात्र न्हय सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका पावर आनी अथॉरिटी हांव तुका अधिकार दिता. हांव तुका तुझ्या भुंयचेर तुझ्या जाग्याचेर तुझ्या बँक बॅलन्साचेर तुझ्या पयशाचेर तुझ्या कामाचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. हांव तुका
तुझ्या बिझनेसचेर हांव तुका अधिकार दिता कितें दिता तेकाच कांय घडना हालेलुया आमच्या तोंडांतल्या वयर अधिकार दिता हालेलुया अधिकार देवान दिला हालेलुया 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 देवान कितें दिला वडलां म्हण कितें दिला ह्या 3 वर्सांनी आमी पळयले इतल्यो टेस्टमनी आसा ती म्हज्या मोगाची न्हू जेन्ना देवाच्या उतराच्या प्रमाणे मागता आसतना त्या भावार्थान मागता आसतना अधिकाराच्या नांवान मागता आसतना देवसार सुटून वता मात्र न्ही खंयच्या गांवांत गेले त्या गांवांत काम ना जालां त्याच गांवांत क्लेम करता आसतना उसारता आसतना त्या गांवांत बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळां हालेलुया 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 आमचो भाव जाता गी ना गी हालेलुया आज दुसऱ्या टायपार आमी येवंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमी भावार्थान वाडोवंक जाय खंयच्यान वाडोवंक जाय भावार्थ आसता वयस जाला सगळ्यांक कळटा त्या जेजू म्हणटा जर तुका भावार्थ आसता वयस जाला ह्या तुतयेच्या रुखाक दर्यान पडोवन म्हणून सांगलें वयस जाल्यार ते पडटलोच वया न्ही वया ना हालेलुया म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या राती 10 वरांच्या वेळार कांयच वेहिकल्स ना खंयचें फोन कनेक्शन ना ताजें चेस्ट कंजेस्टेड जाला तो थंड पडलो त्या टायमार ह्या भयणीन एकच म्हणलें देवा तुवें म्हळें उसवाड जालो आज हांव मागतां म्हज्या घोवाक ह्या वेळार हात लाय म्हजो स्पर्श कर म्हजो घोव बरो जावं दी म्हजो घोव थोड्या वेळान तो एकदम थंड पडलो सगळे तेजे स्वासी बंद जाला बरी जालो कूड ताची एकदम थंड जावन गेली जाल्यार तिणें भावार्थ सांडून म्हज्या मोगाचें न्हू दिमी घालूंक लागली आनी एकच म्हणलें तुका साध्य म्हणलें कांयच ना तुवें म्हणलें उजवाड जावं जालो हांव सांगता ह्या वेळार जेजू तुज्या नांवान म्हज्या घोवाक जीव येवं दी म्हजो घोव बरो जावं दी रडोन दोळांतले दुकां घालून 15 मिनटां कंटिन्यू म्हज्या मोगाचें न्हू उत्पत्ती पुस्तकांत एका वळीत एका आविस्वरांतून कंटिन्यू वाचूंक सुरू केलें अर्दे वर ती मागता आसता अनकॉन्शियस जाल्ल्या प्रमाणे तिका कळोंक ना ती कितें बडबडटा कितें मागता म्हणून कित्याक म्हळ्यार तिजो घोव मरण पावल्ल्या स्थितीर आसा म्हळ्यार 90% डेड हालेलुया 90% कांयच ना मेला म्हणल्यार बरी तिकाय कळीत आसा की म्हजो घोव जीव ना म्हणून हालेलुया जाल्यार मेल्ल्या कुडीर म्हज्या मोगाचें न्हू तिणें आपलो हात दवरलो आनी मागूंक सुरू केलें सुमार अर्दे वरां उपरांत एकच फावटी उठोवन तिजो घोव म्हणूंक लागलो की म्हाका तान लागता उदक दी हालेलुया अर्दे वरां उपरांत तोच घोव म्हणूंक लागलो की म्हाका तान लागता उदक दी म्हणल्यार सगळी कूड थंड जाल्ली शांत जालो मनीस 90% मेल्लो मनीस एकच फावटी बसलो आनी म्हणूंक लागलो की म्हाका तान लागता उदक दी हालेलुया देवाच्या उतरान जीव आसा गी देवाच्या देवाच्या वाचता उलयता आसतना ताच्या कुडीन म्हणजे ऊब भरूंक सुरू जाली गेल्लो श्वास त्या कुडीन परतून पाटी येवंक सुरू जालो हालेलुया ही भयण टेस्टमनी म्हणून रडटाली ब्रदर म्हाका सांगूंक जायना तूं सांग ती इतली रडटाली की ब्रदर म्हज्या तोंडांतल्या उतरां भायर येना तसले अजाप म्हज्या जिवितान जेजून केल्ले पळयला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हे अजाप आज आमी पळोवंक जाय हालेलुया हांगा म्हणटा देवाची उतर पळया पयलें म्हणटा की जेन्ना उत्पत्ती पुस्तकांत 21:3 म्हणटा देवान म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो उत्पत्ती पुस्तकांत 6 वळी पळया देवान म्हणलें उदक 2 वांटे करूं उदकाच्या मदीं एक अंतराळ जावं आनी तशेंच जालें आनी तशेंच एक वांटे उदक जालें आनी एक वांटेन अंतराळ जालें हालेलुया तिसरें पळया म्हणजे उत्पत्ती पुस्तकांत 9 वळी पळया जेनेसिस चॅप्टर 1:9 उत्पत्ती पुस्तकांत 9 वळी पळया वाच्या देवान म्हळें आकाशांतले उदक एक सुवातेर जमा जावं आनी सुकी धरण दिसूं आनी तशेंच जालें गी कोणें म्हणलें देवान म्हणलें ते जालें गी आज आमच्या कुटुंबात जाता गी हालेलुया परतून म्हळ्यार देवचित्र म्हणटा उत्पत्ती पुस्तक 1:11 वळी
जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 11. देवांमुळे भूमी वनस्पती उत्पन्न करू, सर जिन्साची बी दिताली झाडां आणि बियो असलेल्या फळांची रुखां उत्पन्न जावं, आणि तशेंच जालें. हालेलुया. जे कितें देवान उसारले तशेंच जालें म्हज्या मोगाचें. त्या खातीर जेजू म्हणटा की हर एक पदवी हांवें तुज्या हातान दिला. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाचें देवचित्र म्हणटा की देवान सगळे रचले आनी सगळे अंतराळ सगळे कितें आसा त्या सगळ्यांचेर रासलो कोणाक देव विसरून काडले? सांगा भिये नाका. कोणाक? 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 सगळ्या रानवट मनजातीचेर, वस्तूचेर, मातयेचेर, रुखाचेर, झाडाचेर, आनी खंयचेर? लिंब्याचेर, दिवडाचेर कोणाक अधिकार दिला? कोणा अधिकार दिला? आज मनशाला तो अधिकार आसा गी. तर तुमच्या द्वारार दिवड आयला कित्याक धांवतात? विचारूंक कित्याक हो आज आमगेर आयला? हालेलुया. हालेलुया. सतत 3 दीस दारा मुखार लिंबे पडले वय जाल्यार तुका पदवी आसा म्हूण कळटाय? सतत 3 दीस तुज्या दारा मुखार लिंबे पडटे आसात. एग्जाम्पल, लिंबे पडून 5व्या दिसा गोवाचें काम उसळ्ळें. 3 दीस हांगाचीच गडीत सांगता, भायर वचून हांगाचीच गडीत सांगता आसा. हालेलुया. कित्याक म्हणल्यार आमच्या वॉट्सॅपार इवन फोनार तुमचे कॉल्स, ब्रदर 3 दीस कंटिन्यू लिंबे पडले, 5व्या दिसा म्हजें गोवाचें काम उसळ्ळें. म्हजें गोवाचें काम 8 दिसा उपरांत म्हाका अशी उसमोड सुरू जाली की ब्रदर ती सोसूंक जायना, उसमोडूच बरी जायना. ताणी केला म्हाका. कित्याक म्हळ्यार हांवें आनी म्हज्या घोवान सांगात वयर वचाचें म्हणून. हांवें आनी म्हज्या घोवान हालेलुया. तो जावन असो टायम मोंतीसेंबरेचे फेस्ताचो टायम जावन आसा. हालेलुया. हालेलुया. हांवें विचारलें बाये मोंतीसेंबरेच्या फेस्ताचे तयार जावन माळो पुरो क्लीन केले गी? ते वय ब्रदर. तो डस्ट एलर्जी आसा गी? ते आसा ब्रदर. म्हाका उसमड पयले तो आसा ब्रदर. ताका लिंबो कारण गी? कारण गी? देवान पावर आनी अथॉरिटी आमच्या हातान दिला. आमी सिर्फ एक लिंब्याक म्हज्या मोगाचें आज भियोन आसा. हालेलुया. हालेलुया. कंटिन्यू 2 दीस आमच्या दारा म्हाका दिवड आयिल्लो वय जाल्यार हांवें एक्सप्लेन ना, तुमीच सांगा. हालेलुया. कमेंट कमेंट आतां सांगला म्हण करूंक बरो. हालेलुया. ना जाल्यार वेगळी धांवतात विचारूंक कित्याक हो आमगेर आयला 2 दीस. लास्ट एक म्हणटाली म्हाका एक भयण, ब्रदर कंटिन्यू 2 दीस तो आमगेर येता आसा. कोण तो? ब्रदर त्या फोनार सांगल्यार कळना म्हाका. कोण तुमगेर येता आसा? शेजारी गे? नाही ब्रदर. नांव काडू की भिरांत? नांव काडू की भिरांत? खंयची पदवी आमच्या जिवितान दिला म्हज्या मोगाचें. त्या खातीर देवाचें चित्र म्हणटा की जिवीत आनी मरण तुज्या जिबेच्या मुखार आसा. खंय आसा? खंय आसा? खंय? त्या खातीर देवाचें उतर वाचते जाल्यार तुजे जिबेन देवाचें उतर आसा जाल्यार जिवीत तुज्या मुखार आसा. हालेलुया. 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 त्या खातीर आमी सांगचें की देवाचें उतर, देवाचें उतर, देवाचें. देवान म्हणलें जेजू लाजरसच्या फोंडाच्या मुखार रावलो आनी म्हणलें लाजरस भायर आयलो गी ना? आयलो गी ना? प्रेज द लॉर्ड. पेद्रू आनी जुवा म्हणाल त्या थोड्या व्यक्तीक म्हणा लागलो की आमच्या रुपये ना, भांगार ना, कांयच ना. जेजू नाजराथाच्या नांवान उठ आनी चल. चल्लोय ना? सांगा. चल्लोय ना? सर तर आज तुझ्या पुताक काम ना. हर एक दिसा जेजू तुझ्या नांवान सांगता म्हज्या पुताक ह्या हप्त्याक काम मेळोवन दी. मेळटाय ना? हालेलुया. तुझ्या जिबेच्या मुखार तुझ्या जिबेर जिवितांनी कितें आसा? कितें आसा? कितें आसा? तूं मेळोना मेळना मेळोना मेळोना म्हणल्यार हालेलुया. कोणी जाल्यार कशें आसा? जेजूच्या नांवान बरी आसा. कशें? कितें ना? कांय तांकां ना म्हाका कांय. हालेलुया. कशें आसा बाये? काल सांगचे ब्रदर हांगा दुखता, हांगा दुखता, हांगा दुखता, पुरा दुखतात. हालेलुया. तूं जिबेन कितें पॉझिटिव्ह उलय. हालेलुया. एक उडास दवरा. ह्यो संवसार जेन्ना पेटयेन पडटा मनशारी आमच्या कुडीन दूख आसतात. आसताय ना? आसताय ना? आसात. हालेलुया.
हांव हांगा उबें रावला दोनी न्ही कॅपगान उबें रावला हालेलुया म्हज्या पांयान उबें रावंक जायना हालेलुया हालेलुया तातूंत 24 न्हिदचे 3 घंटे कित्याक म्हणल्यार तितले कंटिन्यू हांव मागण्यात आसा हालेलुया हांगा रिट्रीट जालें बंबय रिट्रीट जाली म्हज्या मगजचे न्हू आनी दुसऱ्या सोय कंटिन्यू रिट्रीट आसा ह्या दिसांनी हालेलुया हालेलुया हांव दूख म्हणून बसता जाताय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हे भयणी विचारले बाय कोण येयला तुमच्या घरा एटलिस्ट एक्सप्लेन करून सांग ब्रदर ते नांव कडून म्हाका बेन दिसता हां नांव कडून बेन दिसता ना बद्दल कंटिन्यू आमच्या मुखार तो चरतालो हालेलुया 2 दिसांनी येवन तसो हालेलुया 2 दीस ब्रदर म्हाका समजना कोणें म्हणलां हांगा ताचें घर खंय त्या खातीर आमकां घर सोडून वचूंक जाय हालेलुया भुंयचेर कोणाक अधिकार दिला व्हडल्यान म्हणा तुझ्या घरान कोणाक अधिकार दिला तुका तुझें घर कोणाच्या हातान कोणा अधिकार दिला त्या घराक कोणाक अधिकार आसा आं देवाक हालेलुया भुंय कोणें रचली त्या भुंयचें तुवें घर बांदलें वयर घराक कोणाक अधिकार आसा दार चेंज केला तशें सगळें सारकें जाता गे आं हांव तुमकां कांय सांगूंक आशिल्लें जस्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट्स मात थोडे दवरूंक आशिल्ले हालेलुया कित्याक म्हाका एक क्लियर करचें कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मगजचेर कितलें बरें आयकता तर देवाचें उतर इतलें पदवेचें उतर सगळो बायबल प्रॉमिस बुक्स जावन आसा सगळ्या बायबलांत जें कितें बरयलां एक उतार वाचून त्या उतराचेर भरोसो दवरून त्या उतराचेर पातयणी दवर वयसला म्हज्या मगजचेर तूं त्या लेवलार वचून पावतें हालेलुया ताळे पडून पडे जेजू अर्घा दिव्या हालेलुया आज इतलेंच म्हज्या मगजचेर देवाच्या उतराची पुर्ती समजणी आमच्या मुतींत आज आमी घालूंक जाय हालेलुया आज आमी त्या लेवलार पावता कित्याक जुजेच्या जिवितांत देवाचेर पूर्ण पातयणी दवरला कारणा खातीर तो इजिप्टाचो कारभारी जावन पावलो खंयचो कारभारी जावन पावलो खंयचो तुजो पूत तुजें दूत त्या कंपनीचे कारभारी जावन पावूंक जाय हालेलुया तो भावार्थ तुजो जावन आसा हालेलुया म्हज्या मगजचेर हांव सुमार वर्सां पयलें एक कुटुंब पळय दुबळें कुटुंब 2 जाणां भुरगीं आनी कुटुंबांत ते तरणाटे बापूर्वेच्या मागण्याचे आनी जेन्ना रितीन म्हाका मेळ्ळ्या वेळार ह्या तरणाट्यान म्हणचे ब्रदर आमी अमेरिका पावतले आमी खंय पावतले हर एक 6 म्हयने फुडें रिटीट आमी अमेरिका पावतले आमी बरें जोडटले आमी बरें घर घेतले आमचें दुबळें कुटुंब म्हज्या मम्मीन इतलें कश्ट काडला चॉलींत रावला गटाराच्या सायडीर घर बांदून कितल्या पावसान आमी खाटयेर रावल्या आमी खंडीत जावन एक दीस अमेरिका घर घेतले हालेलुया हांवें सांगलें अमेरिका कित्याक इंडियान इतली घरां घेवंक जायना ना ब्रदर आमचें ड्रीम आसा आनी देव आमकां त्या पावंड्यार पावयतलो हालेलुया कित्याक देवान तुका अधिकार दिला आज आमचो भावार्थ अस्कज ती भयण म्हणाली कॅरिस्मेटीक मागण्याची भयण ब्रदर 2 दीस आमच्या घरांत चरतलो येता कित्याक म्हूण कळीत ना कोणें सर जागो सोड म्हणला ब्रदर प्लीज म्हाका सांग हांवें कितें करचें हांवें सांगलें ताका धांवडे त्या घरांत राव हालेलुया अधिकार कोणें तुका दिला व्हडल्यान सांगा दिला म्हण कळोंक जाय व्हडल्यान सांगा तूं कितें उसारते तें तुज्या जिवितांत घडटलें वयना कुशिला बायल्यान कितें म्हणलें तुजी भुरगीं आनी शिकोवंकूच शिकना आमी केदां म्हणटा आज म्हजे भुरगे शिकनातले कारण जावन ताणें शिरापलें हालेलुया वयना त्या उतराचेर तुका पातयणी आसा देवाच्या उतराचेर आज आमकां पातयणी ना म्हज्या मोगाचेर हालेलुया वयना एक सिंपल विशय कोणें सांगले ते आमच्या मुतींतल्यान घेतला ताणें म्हणल्या कारणा खातीर म्हजे भुरगे फेल जाला हालेलुया आज देवाचे तो जॉन चॅप्टर 16:13 साताचो पवित्र आत्मो तुज्या जिवितान येतालो तो संपूर्ण तुका साता कोण पावयतलो त्या उतराचेर आमकां पातयणी ना हालेलुया हांवें सांगलें भयणी बाये आज त्या भुंयचेर जाग्याचेर घराचेर देवान तुका पदवी दिला आज मागोंक सुरू कर त्या भुंयचेर देवाक सांग देवा ही भुंय तुवें दिलाय हे घर तुवें म्हाका दिलें हांव तुज्या अधिकाराच्या नांवान आज हांव मागता देवाचें उतर वाचूंक सुरू कर तिणें वाचलें बायबल जावं आसा जुवां पळोवन शुभ वर्तान 14 वळी पर्यंत 5 फावटी घट्ट मागूंक सुरू केलें थोड्याच वेळान पळयतना त्या सुवातेर दिवड नांच जालो हालेलुया त्या दीस आज पर्यंत ती त्या कांय समस्या ना दिवड येवंक ना आनी कोण येवना तेंचें कुटुंब एक उदरगतीच्या पावंड्यार पावला हालेलुया काल्पनीक काणयेचेर पातयेता हांव आज म्हज्या मोगाचेर रचल्या देवाक विसरात आसा कोणें सांगल्या उतराचेर पातयणी दवर ह्या बुकान म्हज्या मोगाचेर आमची जिवीत बांदून आसा कितें
कितें बांदून आसा तरणाट्यानो तुमचो फुडार ह्या बुकांत आसा भुरग्यांनो तुमची जाणवां ह्या बुकांत आसा आज वडिलांनो तुमचे जिवीत ह्या बायबलांत आज बांदून हाडलें आसा हालेलुया हालेलुया जर हे वाचता जाल्यार जर हे अनुभव करीता जाल्यार जर हाची उसाळणी करता जाल्यार हे परतून आमच्या मोतीन दवरता जाल्यार खंयची सगत तुज्या जिवितान मात्र न्ही तुज्या घरा भितर येवंक साधना उदरगतीच्या पावंड्यात तूं पावोंक शकताय हालेलुया 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 कित्याक हे 3 दिसांनी परतून म्हणटा बायबल 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 कित्याक म्हणटा म्हळ्यार मुखल्या दिसांनी आमच्या घरा भितर म्हज्या मोगाची न्हू देवाची उतरां वाचून आमी अद्भुतां पळोवंक जाय हालेलुया हालेलुया हे आमी शिकोवंक जाय न्हय की ब्रदर आयलो आमी धांवून आयल्या ब्रदर ना गेले सगळे हालेलुया ब्रदर मेल्यार गेले ना म्हज्या ती इम्पॉर्टंट न्ही ती इम्पॉर्टंट न्ही कित्याक म्हळ्यार सगळें आसा आल्फा आनी ओमेगा जावन आसता जेजूच्या हातान कित्याक म्हजें जिवीत हांव पळयता केदळ हांव सक्रामेंतार बसता केदळ हांव मागण्या बसता एक एक देवाची उतार म्हज्या काळजान परिवर्तन हाडटा मात्र न्ही म्हजें जिवीत बदलितें आसा हालेलुया हालेलुया देवान तूं कितें दिला कितें दिला कितें दिला कितें दिला तुजे जिबेच्या तकलेर कितें आसा मरणांनी 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 आमकां कितें जायचें व्हडलें सांग कितें जायचें कितें जायचें कितें जायचें तुजे भुरगे बरें जाता हालेलुया अब्राहामान एकच पातळी दवरली की ताका भुरगे देव दितालो हालेलुया देवान दिलें की भावार्थसो बापूय अब्राहम जालो हालेलुया मात्र न्ही काल हांवें सांगलें की अब्राहमाच्या बायलेक कोणे अभिमेलेकान व्हेलें मात्र न्ही तिच्या सांगात ताणें एक संबंध दवरूंक चिंतले देव म्हणा लागलो अभिमेलेक उडास दवर आज हो अब्राहम देवाचो प्रवादी जावन आसा ताच्या बायलेक तुका हात लावंक जावचें ना हात लावंक हात लावंक हात लावंक हात लावंक तूं जर देवा सांगत आसाय तुज्या भुरग्याक ड्रग्सान जावं दी अन्य जातीच्या कोणेय जावं दी खंयचे वायट सक्तेन तुज्या भुरग्याक हात लावंक जावचें ना हालेलुया वैगी 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 तुज्या घोवाक जावं दी तुज्या बायलेक हात लावंक जावचें ना हालेलुया सगळ्या आमी बरें म्हज्या मोगाचें न्हू आज तसल्या सत्तेच्या हाताखाल आमी आसा दोळे आमचे दंपया आमी सिंपल कितें 2-3 वळी आमी वाचला देवान म्हणलें जालें देवान म्हणलें जालें आज देवान सेम अधिकार तुका दिला तुज्या भुरग्यांचेर जावं तुजे भुरगे कठीण पिडेस्त आसा सदांच तुज्या भुरग्यांचेर माग भुरग्यांक नेगेटीव उलय नाका पॉजिटीव उलय पुता तूं बरो जाताय तूं बरो जालाय कोण ना कितें ल्हान व्हड चुकी जाला थंय चिंतवन घेवन वच आनी माग कित्याक देवान तुका अधिकार दिला भुंयचेर जाग्याचेर वस्तूचेर सगळ्याचेर देवान अधिकार दिला सगळे रचले देवा बरें दिसले आनी मनशाक सांगले तूं रासले आज मनशा आमी अस्कत जावन त्या वस्तूची गुलाम जाल्या ओंगी त्या वस्तूची गुलाम जाल्या ओंगी तुजो हात तुज्या काळजात आज सांग सोम्याक ना जेजू तुवें सगळे अधिकार म्हाका दिलाय हांव ल्हानशे वस्तू कावच्योन डिप्रेशन म्हणल्या वस्तूक जावं रातची न्हीद पडना भिरांत म्हणल्या वस्तूच्या अधीन हांव सांपण पडला सोम्या सांपण पडला जेजू म्हजी काकूत कर म्हजी दाय दाखय तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर दोळे आमचे संपूर्ण दंप्या देवान म्हणलें जाला सगळें देवान केलें जेजू म्हणालो लाजराच्या फोंडार लाजूचा भायर येयला लाजरस भायर येयलो आज मागया एक घडी सोम्या म्हजो भावार्थ वाडय हांव अस्कत जाता जेजू अस्कत जाता संवसारचे उलोवणें आयकून संवसारचे उतार आयकून हांव अस्कत जाता आसा अस्कत जाला आज भावार्थान घट्ट जा भावार्थान थीर राव देवाचे उतार जावं दी हर एका दिसा तुजी वाट देवाचे उतार जावं दी तुजे काळजां हुशा बरी जाल्ले जावं दी देवाचे उतार जावं दी तुका जाणव्यान बरचत असले जावं दी देवाचे उतारस तुजो आसरो आनी आदार जावं दी दोनी हात आमी नेट्ट वयर उबारया आनी एक घडी त्या समया स्तुती करा आनी मागया आयचेच वर्ती अद्भुत आनी अचापा तुमी पळयतल्यात वर्ती अद्भुत आनी अचापा
वरती सगत देवाचे सामर्थ्य तुम्ही पळयतला देवाचे सामर्थ्य देवाची परसा देवा अर्घ दिता असून हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया वडतळा हालेलुया म्हणा होसाना सगळं तुझ्या सत्तेन बळान मड्या वळा हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हे पवित्र आत्म्या जेजूच्या उतरांग बळवंत कर पवित्र आत्म्या पवित्र हरी उतार आमच्या काळचा रोबलले जाऊ दे आज तुम्ही आमका अधिकार दिलाय दुनियात नेट वयर बरे म्हणे सम्या जेजू सम्या जेजू सम्या जेजू सम्या जेजू सम्या जेजू सम्या तुवे मका विसून काढलाय तुवे मका विंचून तुवे मका विसून काढलाय तुवे मका विंचून काढलाय सगळ्या वस्तूचेर सगळ्या वस्तू अधिकार सोलोंक अधिकार तुवे मका अधिकार दिलाय तुवे मका अधिकार तुवे मका अधिकार दिलाय तुवे मका अधिकार हालेलुया 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 सम्या जेजू सम्या जेजू काल्पनिक काणयेचेर काल्पनिक काणयेचेर संसार वस्तूचेर संसार वस्तूचेर सांगल्ल्या उतराचेर सांगल्ल्या उतराचेर पातयणी दवर नसताना पातयणी दवर नसताना तुझ्या उतराचेर तुझ्या उतराचेर भरवसो दवरूंक भरवसो दवरूंक आज म्हाका कुरपाला भय आज म्हाका कुरपा हालेलुया 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 जेजू तुझ्या नावान मागता जेजू तुझ्या नावान वडत जेजू तुझ्या नावान मागता जेजू तुझ्या नावान मागता या सगळो दीस या सगळा दीस तुझे उतार ऐकत असताना तुझे उतर ऐकत म्हजी असताना पुरा सण पयस सरो दे मुझी पुरा सण म्हजी पिडा पयस सरो दे मुझी पिडा पैस म्हजी अस्कत काय पयस सरो दे मुझी अस्कत काय पैस म्हजे उणेपण पयस सरो दे मुझे उणे पण म्हजी अडकले पयस सरो दे मुझे अडकलो पैस हालेलुया 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 जेजू मुझ्या सर्वंदरा जेजू मुझ्या सर्व तुझ्या नावान तुझ्या नावान मुझ्या शिरे गटाय मिळवून दे मुझ्या शिरे गटाय मिळवून दे मुझ्या मासा गटाय मिळवून दे मुझ्या मासा गटाय मिळवून दे मुझ्या कुडीचे विश्व बोल मिळवून दे मुझ्या कुडीचे विश्वेक बोल मिळवून सगळी पुरा सण पयस सरो दे सगळी पुरा सण पैस तुझ्या नावान हाव मागता तुझ्या नावान हाव माग हालेलुया 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 होसाना वडतळ हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना वडतळ हालेलुया होसाना श्रभांतर मारभांतर क्रांतला श्रभांतर मारेल क्रांतला सम्या उसवार जाऊ म्हणले तेव्हा ते उसवार झालो बाप्पा आज त्या पवित्र नामाच्या विश्वासावर मागता सम्या तुझी दैवी सगळं आमच्या देवामध्ये तुझ्या उत्तराच्या बळवून समकरपाला होय हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया हालेलुया